आमचो मंत्री गोविंद गावडे एलॉन मस्का परस 10 पावलां फुडें. खूब हुशार. गोविंद गावडेन खूब पयलीं म्हणजे एलॉन मस्काच्या खूब आदीं गव्हर्मेंट ऑफिसान धाड घाली विथ द इंटेंशन की फायर करतलो म्हणून सगळ्यांक. खंय पळय कितले पयलींच चिंतप. तशें कांय जालें ना त्या दिसा, पण पळोवया कितें जालें एक्झॅक्टली. एक्चुअली गोविंद गावडे मामलेदार ऑफिसान गेल्लो ती शाहजहानाची कितें फायल बीन चुकोन टेंडराची बीन आसा बिसा जाल्यार कितें ती पळोवपाक की आमच्या विजयाच्या हाताक जर ती फायल ताच्या पयलीं लागत जाल्यार नश्ट केल्या बरी न्हू ती फायल अशें म्हणून गोविंद गावडे गेल्लो मामलेदार ऑफिसान फोंड्या. गोविंद गावडेक ते शाहजहान आनी टेंडर कोणें सांगलां आसतलें रे. ते शाहजहान म्हटलें म्हणे एसेंब्लीन तेन्नासान पळय जी लागल्या पळय फाटल्यान तेज्या. म्हाका दिसता मरे ते गोविंद गावडेन मरे म्हटलां खरें तोंड तेजें, पण बरोवन कोणें तरी ताका दिल्लें आहा तें अशें म्हण म्हणून. अशें एडवायजर मरे चुकीचे. नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. गोविंद बाब आयज तुमी एक्झॅक्टली हांगा कित्याक येयल्ले? आपले हे पळय येदो व्हडलो गदर केलो मामलेदार ऑफिसान आनी हँडपंप कित्याक उमटिलो तें याद जायना. क्या सनी देओल बनेगा रे तू गोविंद गावडे CM सावंत विश्वजीत राणेन आनी जायत्या आमदार मंत्र्यांनी अशें मरे अचानक सरकारी कार्यालयांक ऑफिसांक अशें अचानक धाड घालून अशें दाखयल्या. पण म्हणजे आपूण सुद्दां नायक पिक्चरांतलो अनिल कपुरा पेक्षा कमी न्ही अशें दाखोवपाचो प्रयत्न केला खूब जाणांनी. पण कितें सांग गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अचानक रेड मारपी तो पर्रीकर रे. तेजी सर कोणाक ना. पर्रीकर जेन्ना पळय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अचानक भेट दितालो धाड घालतालो पळय कितें ऑरा आसतालो तेजो कळटालें सगळें. हे सगळें भुरग्यां मरे तेज्या फुड्यान.